A26, page number 13. A26. Sogli ami ektai sauya, sogli ami lagi sohorya, dunya deva makanuya, anandamso dakazoya, taronatum korop dunia, Suru dunia, amka burgyak tuwat takoy, tuja rajan morun bavoy, taronatum korop dunia, jivitatu suru dunia, amka burgyak Tujarajat morun pavoy. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन आयची मिसाची भेट आमी भेटयता देवाक दिन वासून आविटो आनी पिया फेर्नांडीस आपल्या लग्नाच्या दिसाक देवाक दिन वासून ही भेट भेटयतात तांच्या घोराब्याचेर देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या नापोलियन आनी लिलिया आताईद हांच्या आत्म्या पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक मागुया आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया पीटर गॉन्साल्वीस आयज आपली सर्जरी करता आपणा पासत मागूंक लायता देवान ताका पेकोवणीचो हात लावूंक मागुया ब्रायन डिसुजा आयज आपलो 21वा जल्माचो दीस मनयता देवान ताचेरूय आशिर्वाद घालूंक मागुया ह्यार सगळी आमची मागणी आमी देवा मुखार दवरुया खेरीत भाशेन मागुया आमच्या सुपुल्ल्या भुरग्यां पासत जीं फाल्यांच्या दिसाक पयलो कुमन्यांव घेतलीं त्या भुरग्यांचेर आनी त्या भुरग्यांच्या घोराब्यांचेर देवाचो आशिर्वाद पडूंक मागुया ह्यार सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वोट तुमचे सव्या आसूं प्रिच्या भाव भयणीनो जेजू आमकां मोगाची आज्ञा दिता आनी ही मोगाची आज्ञा दिता आसतना ह्या संवसारांत आमी जियेतना हो संवसार आमकां कशे भाशेन वागयतलो ह्या संवसारांत घोडये मोग उणो आसतलो ह्या संवसाराची मनशां घोडये आमकां बरे भाशेन लेखची नात हें सगळें आदी फुडें सांगून दवरता आनी असले जायते पावटी आमच्या जिवितांत घडटा ते आमी पळयता आनी थोडी पावटी आमीच ही वायट मनशां वो वायट संवसाराची आमी भागेली जाल्या असले आमचे चुकीचे हे मिसाची सुरवात एक बोगसणें मागुया हांव पातकी सोर्पदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध ह्या पास भागून सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता
सर्पद्वेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावू. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सासणाच्या देवा आमच्या मोगाळ बापा, पवित्र स्नानाच्या नव्या जल्मा वरवीं सर्गीचें जिवीत तुवें आमकां दिलें आनी तुजे मुखार आमकां प्रमाणीक करून उमर जीण जोडूंक आमकां तांक दिली. तुज्या आदारान आतां संपूर्ण मोहिमेक आमी पावोशें कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. आमेन. धर्मदुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. सिरिया आनी सिलिसिया तावन पावलू देर्बेक आनी उपरांत लिस्त्राक गेलो. थंय तिमोत नांवाचो एक श्रीस आसलो. ताची आवय बावार्थाक वेंग मारलोली जुदियो बायल आसली, पूण ताचो बापूय ग्रीक. लिस्त्रेंत आनी इकोनियमांत बावार्थी भाव भयणी ताचें बरें उलयतालीं. पावलून ताका आपणा बरोबर व्हरूंक येवजिल्लें. थंय जियेतल्या जुदेवां पासत ताणें ताची सुनोत केली, कित्याक ताचो बापूय ग्रीक म्हूण सगळीं जाणां आसलीं. शारान शार भोंवतना जेरुजाल्याक धर्मदुतांनी आनी जाणट्यांनी ताराव घेतलो. ताची खबर तांणी तांकां दिली आनी ते पाडूंक जाय म्हूण सांगलें. हे भाशेन पवित्र सभा अदीक आनी अदीक भावार्थान मजबूत जाल्ल्यो आनी दिसान दीस तांची संख्या वाडोवन गेल्ली. देवाचें उतर आजयेंत परगट करूंक पवित्र आत्म्यान तांकां आडवायल्लें देखून ते फ्रिजिया आनी गालासिया प्रांतांनी भोंवले. मेसीचे शिमेर पावले तेन्ना ती उतरून बिथिनियेंत वचूंक तांणी चिंतलें, पूण जेजूच्या आत्म्यान अशें करूंक तांकां मना केलें. म्हणटूच मिसियेंतल्यान भोंवोन ते त्रोआसाक गेले आनी एके राती पावलूक एक दर्शन मेळ्ळें. मॅसिडोनियेचो एक मनीस थंय उबो आसलोलो ताका दिश्टी पडलो. तो ताचे लागीं अशें मागतालो, मासेदोनियेक येवंक आमकां आदार दी. हें दर्शन पळयल्या उपरांत रोखडेंच मासेदोनियेक वचूंक आमी बंदाबोस्त केली, कारण तांकां शुभ वर्तमान परगटूंक देव आमकां आपयता म्हूण आमकां थावें जालें. देवाचें उतरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. सगळे प्रितुमी सर्वेस्पराक ताडयो पेट आनंदान. परतून म्हणुया. सगळे प्रितुमी सर्वेस्पराक ताडयो पेट आनंदान. सर्वेस्पराची सेवा करात, आनंदान ताची भक्ती करात. सोडगितां गावून भितर सरात, संतोशान येयात देवा मुखार. जबाब. सगळे प्रितुमी सर्वेस्पराक ताडयो पेट आनंदान. सर्वेस्पर आमचो एकलोच रोजनार. तो आमचो बापूय, तो सांबाळणार. विस्वासान या तर ताचे मुखार आम्हा समेस्तांक तो घेवंक रावता. जबाब. सगळे प्रितुमी सर्वेस्पराक ताडयो पेट आनंदान. तो गवली आमी ताच्यो शेडयो मोयपासान चोरोवन सांबाळलोल्यो. ताचे मुखार या. तो आमचो देव, आमी ताचो लोक, ताची परजा. जबाब. सगळे प्रितुमी सर्वेस्पराक ताडयो पेट आनंदान. आमचो सर्वेस्पर कितलो बरो, ताचो माये मोग सासनाक उरतो. ताचे उतराचेर विस्वास आमचो, पिणकेचे पिणकेंत तो विस्वाशी. जबाब. सगळे प्रितुमी सर्वेस्पराक ताडयो पेट आनंदान. उडकार. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय,
क्रिस्ता बरोबर तुमी पुनर्जिवन जाल्यांत म्हणटूच सर्गींच्या वस्तूंचे जावन दी तुमचे अंतरेक. तुय स्वर्गार क्रिस्त देवाच्या उजव्या हाताक बसलेलो आसा. Sorvesporak zoi zoi, Sorvesporak zoi zoi, Sorvesporak zoi zoi, Sorvesporak zoi zoi. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवांवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, संवसार तुमकां जळटा जाल्यार तुमकां जळचे आदीं तो म्हाका जळ्ळा म्हूण जाणो जायात. तुमी संवसाराचे न्हय आनी हांवें तुमकां संवसारांतले विचून काडल्यात देखून संवसार तुमकां जळटा. चाकोर आपल्या दुनिया परस व्हड न्हय अशें हांवें तुमकां सांगलां म्हूण उगडास धरात. तांणी म्हाका दुमाळो दिला जाल्यार ती तुमकांय दुमाळो दितली. तांणी म्हजें उतर सांबाळलां जाल्यार तुमचेंय सांबाळटली. पूण हें सगलें म्हजे पासत ती तुमकां करतली, कित्याक जाणें म्हाका पाठयला ताका ती वळखनात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे बाकानी तुका क्रिस्ता. रिच्या भाव भयणीनो, आयज जेजू दोन कॅटेगरी करता, दोन भाग. एक तुमी आनी एक ती. तुमी म्हणटात ती तुमी जीं कोण जेजूचेर सोत मानतात, जेजून बाप जांकां दिला आनी जाणी घेतला ती तुमी. म्हणल्यार क्रिस्ती भावार्थी आमच्यान म्हणूंक जाता हिंगासर. आनी ती म्हणटात ती जीं कोण भावार्थ मानून घेवंक ना, जीं कोण देवाक ओळखनात, वो जीं आपुणूच देव जाल्ल्या भशेन कोत्तात, वो जीं चाकरां आसलीं देवान तांकां वयर काडलीं आनी तीं आतां आपूण देवाहून व्हड जाल्ल्या भशेन करतात. आनी ह्या पासत सगलीं जीं कोण तांच्या उतरा प्रमाणे चलनात तांचेर आड वेतात, दुमाळो दितात. संवसार म्हणटा तो हो. म्हणटच जीं कोण आजून पासून देवाक मानून घेवंक ना, वो देवाक मानून घेतल्या उपरांत आपूण देवाहून व्हड जाल्यान तांकां ह्या आयच्या वाचपान संवसार अशें म्हणलां. आनी आमी भावार्थी, जेजूचेर विस्वास दवरपी, जेजूचो पाटलाव करपी, साक्रामेंतांनी वांटो घेवपी, क्रिस्ती भावार्थ सांबाळपी, तांकां एक शिटकावणी कशी दिल्या. जरी तर म्हाका तांणी मानून घेवंक ना, म्हणल्यार जेजूच्याय काळार असले आसले जे आपुणूच व्हडले म्हूण समजताले, आपणाचें चलोवपाक सोदताले आनी देवाक मानून घेनासले. म्हणजे बापा कडसून जो जेजू आयला ताचीं उतरांय आयकून वो ताच्यो करण्यो पळोवन, ताचीं ओचऱ्यां पळोवन पासून ते तो बापा कडलो आयिल्लो मेसियस म्हूण मानून घेनासले. देखून तांणी ताका दुमाळो दिलो. देखून जेजूची शिटकावणी, म्हाका जरी तर हो संवसार जळ्ळा जाल्यार तो तुमकांय जळटलो. तेच बराबर आनीक एक भाग जेजून थंयसरूय केला, म्हाका म्हजें उतर सांबाळलां जाल्यार तुमचेंय सांबाळटली. म्हणटच दोनूय भाशेचीं मनशां भाव भयणीनो ह्या संवसारांत आसात, जीं आड वेतात आनी जीं उतर आयकतात. जीं कोण आड वेतात तांची भिरांत दवरप ना, हें जेजू सांगूंक सोदता. दुमाळो येतलो, ती वायट करतली, ती तुमकां धरतली, म्हजे पासत ती तुमचेर आड वेतली, कांय नजो. अशें घडटा तेन्ना आमी देवाक मानपी आनी देवाक आमी चिटकून रावपी हें उगडास धर. आनिकूय वस्तू थोड्यो उगडास धरूंक जेजून सांगल्यात. चाकोर दुनिया परस व्हड न्हय. म्हणटच देव सदांच देव उरतलो आनी आमी देवाचे भक्त वो आमी देवाचे पाटलावदार सदांच तशेंच उरतलें. देव आमचो भक्त जावचो ना आनी आमी देवाहून व्हड जावचें ना. आमी चाकर तर आमी चाकरां कशीं हो संवसार आनीक बऱ्या जाग्यार व्हरपाक आमकां विचून काडल्या. आनी हें करता आसतना भाव भयणीनो आमकां एकामेकाचो सांगात जाय. एक एकल्याच्यान घडये आमच्यान चड करूंक जायना,
पूण सांगाता मेळून आमी बाराबर वावर करता तेन्ना आमच्यान जाय तें करूंक जाता. देखून संवसार म्हणटा तो कितें करता, आमचे मदें फुटी घालता, आमकां पयस करपाक सोदता. हें आमी पळयता ह्या दिसांनी आमचे भोंवतणी जाल्लें. आमच्या गोंयच्या मळार आमकां दिश्टी पडटा, भारताच्या मळार दिश्टी पडटा, वो संवसाराच्याय मळार दिश्टी पडटा. आमचे मदें फुटी घालून कोण तरी आपूण आपलें राज चलोवपाक सोदता. धर्माचे भेद, मागीर वेगवेगळे कास्ट वयर काडटात, वेगवेगळ्या जाग्यांची खबरो करतात, मंदिरां आनी इगर्जो आनी मस्जिदां हांचे मदें फुटी घालतात. तर फुटी घालून जो वावर बरो जावपाचो आसा तो बंद करतात जाल्यार ते धुमाळो दिवपी हें आमकां सरळ दिश्टी पडटा. आयच्या पयल्या वाचपान भाव भयणीनो आमी बागेवन पावलूची जी यात्रा तो करतालो जेजूक परगट करूंक, ती ताची यात्रा आनीकूय मुखार वेता. एका गांवांतावन दुसऱ्या, दुसऱ्यातावन तिसऱ्या. तिमोत हाका तो आयज भेटला आनी तिमोताच्या आवय बापायची खेरीत भाशेन खबर केल्या. तिमोताची आवय जुदेव जी क्रिस्तांव जाल्या, तिणें भावार्थ मानून घेतला. जाल्यार तिमोताचो बापूय आसा तो ग्रीक, तो जुदेव न्हू. ताणें भावार्थ मानून घेतला काय ना तें आमकां ह्या वाचपान सांगूंक ना. पूण भाव भयणीनो, दोग जाण वेगळीं मनशां, वेगळ्या धर्माचीं, वेगळ्या जाग्यांची, एक बाराबर मेळून तांणी घोराबो घडला आनी त्या घोराब्यांतलो तिमोत हो आयला, तिमती. आनी तो तांचो मागीर बिस्प जातलो, पावलू बाराबर भोंवतलो, आमकां चिटूय बरयतलो. पावलू ताकाय चिटी बरयतलो. आनीक हो भावार्थ जो आसा तो फुडें व्हरपाक धुमाळ्या बराबर कशे भाशेन घोट रावूंक जाय तें ताका शिकयतलो. आनी शेकी तिमोत पवित्र सभेचो वडील जातलो. तर पवित्र सभेक जेन्ना धुमाळो भोगता तेन्ना जेजूचेर विस्वास धरून भियेनासतना मुखार वचूंक, हें सगळें वेगळेपण जें आसा तें बाराबर एक हाडूंक आनी एकवटान लोकांक मुखार व्हरूंक तोय करतलो. तर भाव भयणीनो, आमकांय हो संदेश घेवया. आयज वेगळोचार जायतो आसा, वेगळोचार वाडत आसा आनी आमचे मदें फुटी घालीत आसात. जाल्यार ह्यो सगल्यो फुटी आसा, भेदभाव आसात, ते पयस करून आमी एकचाराचें जिवीत जिवंक आनी एकचारान सगळ्या धुमाळ्यांचेर आमी जैत व्हरून आमी जेजूची खरीं पाटलावदारां, बरीं पाटलावदारां म्हूण दाखोवन प्रिती मोगाची आज्ञा एकामेका सवें जिवंक आमकां हे भेटेन कृपा मागुया. गायन घेऊया C35, पेज नंबर 43. C35. तुझ ज्ञान फावसालो प्रीतुमेन आमकां दिलो, मनशाच्या वावरान केलो, भेटोयता तुका Makani tuka papa, diamka chiva undo. तुझ्या उदाहरणांत आमकां Makani tuka papa. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सुबेच्या गांवाक सर्वेस्पोर मानून घेवन. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तुज्या कुटुंबाचें बलिदान दयाळायेन मानून घे. तुवें आमकां फावो केलें ती देणी आमी ओगडायना जावच्याक आनी सासणाच्या सुखाक आमी सलामती पावच्याक आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां राखून दवर.
हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातायेन उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची कीर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारोती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बली जावन मारलेलो आनीक तो मरो ना, पूण सासणाक आसा जिवो. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 तलबारांचो सर्वेस्पोर तूं. सर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची झोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्च घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. जेसू मेलो, जेसू जिवोन जाला. जेसू नव्यान येतलो. जेसू मेलो, जेसू जिवोन जाला. जेसू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्ल्यात त्या सगल्या आमच्या भावा भयणांचेही काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगल्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. दुमाळो आमकां आसतलो हें जेजून सांगून दवरला. हे शिटकावणेक आमचो कान दिवन आमी सदांच जेजूचे शिकोवणेक थीर रावंक तयार आसांव देखून आनी ह्या सगल्या दुमाळ्याचेर आमी जेजूचे शिकोवणे वरवीं ती आमच्या जिवितान घालून आमी जैत व्हरतले हांव देखून जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस
आनी आमकां ताळमेत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरव्यासन अत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटी पोतली आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत आनी राजभट चलयताय सासणाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कोर. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कोर. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एका चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमया खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आखीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. बापा तांचे पासत हांव मागणें करतां. तुवें म्हाका पाठयलय म्हूण संवसारान विस्वास दवरचे खातीर ती आमचे सवें एक जावं म्हणटा सोमी सर्वेस्पराक जोय. प्रार्थुया. भो मोगाळ बापा, दयाळायेन तुवें आमची सोडवण केली, तर दयाळायेन आमकां सदां सांबाळ. तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलीं, तशेंच आमच्या पुनर्जीवनपणाक लागून तुवें आमकां दिल्लो संतोश निरंतरी सांबाळ. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आयज सांजे 6 वाजता इंग्लिजीन मीस जातलें, आयताराचें मीस. दाबोलीं कपेलान 6:30 वाजता आयताराचें मीस. फाल्यां चोत्रायदोरची 3 मिसां जातलीं. पयलें मीस 6:30 वाजता आनी दुसरें मीस 8 वाजता. 9:30 वाजता पयल्या कुमन्यावांचें मीस जातलें. खेरीत भाशेन पयलो कुमन्याव घेतात त्या भुरग्यां पासत आनी तांच्या घरच्यां पासत. जाल्यार खेरीत भाशेन ह्या भुरग्यां पासतूय आमी आयच्या दिसाक आनी फाल्यांच्या दिसाक तांचे पासत तांच्या घोराब्यां पासत खेरीत भाशेन मागुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. गायन घेवया T20 पेज नंबर 212. T20. कालके रातींतली फात्या पोरी तूं मारी उदेताय, मारी उदेताय. आखे पृथ्वीची सूर्या पोरी तूं राने पोरसोलताय, राने पोरसोलताय. धुंपा पोरी तूं
तुझ्या गुणाचो दोम दोम शिंपडायताय दोम दोम शिंपडायताय तुझ्या